गीत घेऊया पेज 128 I-19. प्राचीन कोण भावा भयणी मन आमचे नवे जावं दी. प्राचीन कोण भावा भयणी मन आमचे नवे जावं दी. पिंजुया आमची काळजां नोयती आमची Jesu warwi bapashi udaram kais doya prachit kon bawa boyni monam che nove saudi prachit kon bawa boyni monam che nove तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान आमी आमचे सगळ्यो इंतेन सभा मनान धरून भावार्थान ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन. आमचे सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमची सवें आसूं. तुमचे सवे आसो. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या मिसा वंदुवान भितर सरून आमी प्राचीत काळान प्रवेश म्हूण करता. ही वाचपाक सदांच आमकां आमचे आदले जिवीत ताचेर नियाळूंक म्हूण आमकां आपयता. आमच्या जिवितान आतां पर्यंत आमी कशे भाशेन जियेलो तेच भाशेन मनांतल्या चिंतनांक भावनांक फिलिंग्स जे आमच्या मनान येतात ते वरवीं आमी कितें म्हूण केलां तें सगळो उगडास धरून देवाच्या उतरा प्रमाणे परतून येवंक म्हूण आमकां आपयता. आमची पातकी जिवीत सोडून भावार्थाची उतरांनी तेच देवाचें उतर जें आमकां उजवाडायता ते उजवाडान परतून म्हूण हाडूंक सोदता. पूण त्याच वरवीं गोबराचो हो बुधवार जो आमी आयज समारंभता आमी सगळीं हेच गोबरांतून भितर आमकां एक जिवीत म्हूण मेळटा. देवान आमकां जें जिवीत दिल्लें आसा आमी कितलीं वर्सां म्हूण जियेतल्या तें आमकां कोणाक नकय. तरी पूण आमी बरेचशे प्लॅनिंग म्हूण करता आनी ते प्लॅन्स आमी फुडें म्हूण व्हरतले म्हूण एक आमकां डिझायर्स म्हूण जावन आसा. पूण केन्ना केन्ना आमच्या जिवितान जें कितें घडटात तें पळोवन आमी बरेच फावट दुखी म्हूण जाता आनी ते वरवीं आमचो भावार्थ उणो म्हूण जाता. आयच्या ह्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पर देव आमच्यो करण्यो आमच्या मनांतल्यो चिंतनां सगळें कितें पळोवन भावार्थान फुडें म्हूण आमकां हाडूंक म्हूण सोदता. तर आतां आमच्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी आयज चेतून ही रीत आमची म्हूण गोबराचेर म्हूण आशिर्वाद म्हूण घालतले. त्याच वरवीं आयज हे कोवीड-19 हेका लागून आमी आमचे मातेर गोबोर म्हूण आमी घालचे ना. पूण मीस जाल्या उपरांत तुमकां भायल्यान तीच गोबराची धाकटी पॅकेट्स म्हूण मेळटल्यो. तुमच्यान घरा वचून आपआपल्या तकलेक तुमी बागोवंक जातात. म्हज्या भावा भयणीनो, प्राचीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां मातयेचेर गोबोर घालूंक म्हूण मातयेंत आमचो गोबोर घालूंक म्हूण वेतले. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन आतां आमी मागुया. देवा आमच्या बापा, खालतें जाल्ल्या काळजान तूं तुजी मनवळाय दाखयताय आनी पातोक रोडून प्राचीत केल्ले पळोवन तूं समाधान जाताय. तुजे दयाळेन आमचे मागण्यांक कान दी. हो गोबोर घेतल्या तुज्या चाकरांचेर कोणवळायेन तुजो आशिर्वाद म्हूण घाल आनी प्राचीत काळाची दोंदवून शेवट पर्यंत सांबाळूंक तुज्या पुताचो पास्कांचो गूट
नितळ काळजांनी समोरंबूंक आमकां पावय हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमी सगळीं आतां बसुया आनी भावार्थान देवाचें उतर म्हूण आयकुया. जोएल प्रोविद्याचें पुस्तक हांवें वाचप. अजुनूय सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून रुदोन करून हस्कार सुस्कार सोडून सगळे तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात. तुमचीं आंगोस्त्रां न्हय, तुमचीं काळजां पिंजात आनी तुमचे सोर्वेस्परा देवाशी परतून येयात. कित्याक तो मोवाल आनी काकुळसार व्हडे सोंसणिकायेचो आनी दोयाल काळजाचो कास लायल्यार पोरयान आपुणूच चुरचुरता. कोण जाणो जायत तो घडये तुमचे शीं वोलोत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां बक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समोर एक दान आनी पिणें दवरीत. सियोनाक एक तुतरी वाजोयात, एक पवित्र उपास फर्मायात, जोमात बोरात, पोरजेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात. जाणट्यांची जोमात करात, भुरग्यांक एकठांय करात. दुदाचे बालांक पोरयान न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोदची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणा आनी वेदी मोदें यादनिकांनी सर्वेस्पराच्या मुनियारांनी रुदोन करूंक म्हणचें. सर्वेस्परा तुजे पोरजेक बोगोस, तुजें दायज केन्यानाचो माल जावंक निर्मू नाका. ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक तिका राष्ट्रांच्या हातांत दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रां मोदें कित्याक म्हणटलीं. तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान बरोवन आपल्या पोरजेची काकलूत केली. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जावं दी. आमी पातकी सायबा तुजे काकलूत मागता. सगलीं म्हणया, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. काकलूतच्या देवा काकलूत करून दाखय. बोव कोणवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे कोत धुवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव ओळखून घेता. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार तेवता. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. निर्मोळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. तीर मोन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोरशीं पातकी परतून येतले सायबा. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. बागयोन पावलून कोणीकरांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप.
भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती कोत्ता, देवाशी पोतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासले, तरी ताचे सोवें आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फोळ जावंक दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. देवाचें उतोरें. देवाचे उद्गार. आज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सान मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिश्यांक म्हणलें, चोत्राई दोरात. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशां हुजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूंक नाकात. नाजाल्यार स्वर्गार आसता तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोव नाका. डोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्याचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशेंच करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवा हात कितें करता तें तुजे दावे हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्तीन केल्लोले पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणी करतात तेन्ना डोंग्यांक सारकी जावं नाका. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याचेर नाखांनीर उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तुमी मागणी करतात तेन्ना तुमचे खाजगी कुडांत भितर वचात आनी दार धांपून उपरांत थंय गुप्तीन आसत्या तुमच्या बापाक मागणी करात. गुप्तीन केल्लोले पळोवन तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना डोंग्यान भाशेन कोणतीचें रूप तुमी घेवंक न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी म्हूण सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तुमी उपास करतात तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगूर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, आयची वाचपां आमकां देवाचें उतर आमच्या जिवितान समजून ते वरवीं आमचें जिवीत बदलूंक म्हूण आमकां आपयता. पयले वाचपान आमी सर्वेस्पर देवाची काकूट, दयाळय आनी सोंसणीकायेची आमकां एके भाशेन देख म्हूण मेळटा. सर्वेस्पर देव आपल्या काकुतीक लागून जेन्ना जेन्ना आमी धांवून तेचे सरशी म्हूण येता, आमच्या पातकांचो उगडास म्हूण दवरता आनी ते वरवीं आमी भोगसणे म्हूण मागता, तो आमकां रोखडोच आपल्या मोगान आमकां वांटो दिता. तेच वरवीं जे सोत आमच्या जिविताचे जावन आसा ते पयले सुवातेर आमी मानून म्हूण घेवंक जाय. आमी अशक्त मनशां जावन आसात. बरेच फावट ह्या संवसारी जिविताचेर जेन्ना आमी नदर म्हूण घालता, संवसारी जिवितांतली वस्तू आमकां एके भाशेन दुबावान म्हूण घालतात. त्या दुबावान जेन्ना आमी जियेता, आमचो भावार्थ वाडच्या जाग्यार तो आनीक आनी आनीक आनीक उणो म्हूण जाता. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता
देवाच्या उतोराचेर कान दिवन भावार्थ म्हूण दवरता देव आमकां परतून आपल्या गोपान घेवन आमकां उजवाडान म्हूण हाडटा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता देव आमकां तेच उगडास करून म्हूण दिता. ह्या संवसारी जिवितान आमी जियेता आसतना आमी कित्याक म्हूण दुसऱ्यांक आमी कितें दिता. खरेंच दुसऱ्यांनी आमकां पळोवन आमकां मान रिस्पेक्ट दिवंक जावं म्हूण आमी करता काय खरेंच म्हूण आमकां सगळें कितें देवाचे कुशे प्रमाणे जें आमी मानून घेतलां तें पासत म्हूण आमी करता ताचेर आमी नियाळूंक जाय. आनी तेच आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू आमकां उगडास करून म्हूण दिता. जें कितें आमी गुप्तीन म्हूण करता तो देव पळयता आनी ते वरवीं आमकां सासणीक इनाम आमकां सासणीक मजुरी म्हूण फावो म्हूण जाता. पूण जर तर ह्या संवसारी जिविताचेर आमी एक्सपेक्टेशन्स म्हूण दवरता आमी जें करता ते पासत लोकांनी आमकां प्रेजीस म्हूण दिवंक जाय म्हूण आमी एक्सपेक्ट करता तर आमकां सासणीक जिवीत फावो जावचें ना. कित्याक जेजू उगडास करून म्हूण दिता त्या मनशांक तांची मजुरी ह्याच संवसारान लोकांच्या उतरांनी आनी करण्यांनी तांकां फावो म्हूण जाला. आनी त्याच वरवीं आयच्या ह्या गोबराचो बुधवार जो आमी समारंभता त्या उतरा वरवीं सर्वेस्पर देव आमकां उगडास करून म्हूण दिता. आमी सगळीं ह्याच धुळा वरवीं आमी संवसारान म्हूण येता आनी शेवटाक जेन्ना आमकां मरण फावो जाता त्याच धुळांत आमी परतून म्हूण येता. म्हणून देवाचें शुभ वर्तमान सदांच आयकून देवाच्या शुभ वर्तमानाक आमी परगोट करूंक सदांच जेन्ना आमकां संद्यो मेवतात ऑपॉर्च्युनिटीज म्हूण मेळटात आमी फाटीं सरोंक न्हय पूण देवाचेर भावार्थ विश्वास धरून भियेनासतना फुडें म्हूण वचोंक जाय. तेच आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं आमकां ही शिकवण म्हूण मेळटा. तर म्हज्या भावा भयणीनो प्राचीत काळान जे भाशेन आतां आमी प्रवेश म्हूण करता आमच्या जिवितांतली जी पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून ते एक्सेप्ट करून की हय हांवें पातक केलां आनी त्या वरवीं हांव प्राचीत करतां. उपास करता आसतना दुसऱ्यांक दाखोवंक न्हय पूण आमचें जिवीत बदलून भावार्थान परतून आमी अशक्त जावन न्हय म्हूण आमी ह्या मिसा बलिदानान देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तशेंच आख्खे संवसारा पासत आमी मागणें म्हूण करुया. सर पदवेदारां आनी काकुत्सारा देवा तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायेन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतर लोकांयन येवंक आनी ह्या पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन जी तेंच्यांनी सोदून काडलां ते वरवीं आख्ख्या संवसाराक ताचें फळ फावो जावंक म्हूण तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. गीत घेवया पेज 45 सी 41. उपास बरो मागणे बरे तांचे बरोच मोगा देणे उबार बेटोय कालीस तुझे एरिया बगोय देवा देणे वावरा द्यायती फावती मुजरी लानाक माना मोगान वागोय चुकलोल्यांक दी माफी शांती सगळ्यांक दया मोग पास दाखोय. म्हज्या भाव भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, प्राचीत काळाचे सुरवेक ह्यो येवन आमी तुका दोबाजेन समर्पिता. प्रातिताची आनी प्रितीमोगाचे करण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदवण्यो दमावून आमकां बळ दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आशेन पातकांतली नितळ जावंक जेजूच्या कश्टा मरणाचो समारंभांत भक्तीपणान वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सरताय, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोंदवून दिताना ओगोणांचे तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगीं वेगीं सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां तूं दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. ताचे सांगता आमच्याय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Poet, 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 dolbarazo sorves potu, sorgani sosar bolia tuja वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारुरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटया. तुझ्या कुसा आनी पुनो जीवपणा वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागवेन झुजे भाग्यवंत दवरूंक दिता
आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. त्याच जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता, तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटोवन सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाची रसाय म्हूण आसत मानता. सगळ्या वस्तूंक परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. आमेन. गीत घेवया पेज 51 D8. Kitlo mo wali
प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा, प्राचीत काळाची आमी दंदवून तुका मानून आनी तिचे वरवीं आमचे आत्म्याक आनी कुडीक अखोत मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्कारान आमकां बोळ मेळून दी. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो वेळ बसत. आयज आमी गोबराचो बुधवार समारंभ हांव स्टार्ट कोत्ता तर तुमकां गोबर आमी दिवंक ना हरशीं ते अशें म्हणटात शिंपडायात पूण तें करूंक ना आमी. तुमी भायर वेताना ते सायडींतल्यान एक पॅकेट घेवन वचात आनी तुमच्यानूच तें लावंक जाता तुमच्या कपळाचेर, कित्याक MHA गायडलायन्साक लागून अशें करूंक आमकां सुचयलेलें आसा. आनी इगोर्ज मातयेन आख्खे संवसाराक तेच भाशेन पोतकरलेलें आसा. तर तुमी भायर वेताना हे सायडींतल्यान गोबर घेयात आनी मागीर तुमच्या कपळाक लायात. देव बरें करूं म्हणटा फादर जॉनाक आनी हेरांक जाणीं आमकां हांगसर मदत केल्ली आसा. तुमकां सगल्यांक आनी हांगसर आमकां मिडिया आसात फादर लिंडसे आनी ताच्या सांगात्यांक. ह्या दिसांनी आतां आमी हे भाशेन मांडावळ केल्ली आसा. 5 आमी सकाळच्या पवित्र बुजोवन दवरलेली आसा. मागणें एक उपाय आमकां, दुसरें म्हणजे दान धर्म करपाक आनी तिसरें म्हणजे उपवास. तर आयज सगल्यांनी उपवास धरूंक जाय. चड करून जीं कोण त्या हातून आसात पळय तीं 60 आनी वयर मागीर 65 ताच्या वयर म्हणना हितून ताणें उपवास धरची गरज ना. आनी भुरग्यांक पूण हेरांनी उपवास करूंक जाय. म्हणजे कित्याक कोत्ताना आमी भितरले आमचे अंतस्करण आमकां बदलूंक जाय म्हणून आमी हिचेच वस्तूक चिटकोन रावंक सोदिना पूण फकत देवाचेरूच अवलंबून रावंक सोदता म्हणटच हे भाशेन आमी हो उपवास करूंक जाय. फकत भायल्यानूच न्हय पूण भितरल्यान खरेंच आमचें जिवीत बदलूंक जाय. पूण 5 हांवें सांगलां तुमकां पवित्र भुजोण आसता ती तुमच्यान मिडियाचेर पळोवंक जाता, युट्यूबाचेर. मागीर 6 इंग्लिशीन मीस आसता तेंय तुमच्यान युट्यूबाचेरूच. पूण 7 आनी 8 हांगसर मीस आसतली. आयताराची म्हणना हितून 7, 8, 9, 15 आनी 10, 15. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान थंयसर मीस जातलें 10 वरांचेर. तुमकां तर कॅलेंडर घेवंक जाय जाल्यार कॅलेंडर आमचे कडेन आसात. सांत इनासाच्या जिविताचेर आदारलेले आसा ते. आमचे कुरपेच्या नोयेन 4 स्टार्ट जातलें तें 12 पर्यंत. तुमकां हांव पूर्ण कार्यक्रम मागीर सांगतलों पूण हे भाशेन मीस आसतली. 5 म्हणना हितून पवित्र भुजोण, 6 इंग्लीश भाशेन मीस तें उक्तें आसतलें सगल्या जाणांक येवपाक. मागीर 7, 8 आनी मागीर 4:30 आनी एक मीस. आमी ह्या आयतारा दीस तुमकां कार्ड्स दितले हांव, पास कार्ड्स. ताचेर तुजें नांव बरोवंक जाता. हिंच्या मिसाक येतात तें त्याच मिसाक तुमी येतात हरशीं म्हणून तें तुमच्यान धरूंक जाता. आनी कितलीं जाणां येतलीं जर बरोवंक जाता म्हणून तुमच्यान तें आमच्या कावंटराचेर घेवंक जाता आयताराचे मेरेन. आनी मागीर फुडें तुमी आयलीं जाल्यार तुमकां तें मेळटलें. सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी व्हडा भक्तीन हांगसर येतात आनी आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमी पळयतात. सबस्क्रायब करात आनी दुसऱ्यांकूय सांगात. तें तुमच्यान दुसऱ्यांकूय दिवंक जाता आनी हे भाशेन तुमी जेजूचे बरी खबर दुसऱ्यांकूय दिवंक जातली. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पूर तुमची सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुनियत जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 97 F 24.